मित्रांनो, पयलींच्या टायमार सभापती जावप म्हटल्यार विधानसभेचें कामकाज वेळे मर्यादेन कशें चलप हें इतलें टेन्शन आसतालें. आतांच्या टायमार सभापती जावप म्हटल्यार वेळो अवेळी, रातचे 2 फांतोडेर 4 केन्नाय आपयता तेन्ना धांवत धांवत विधानसभेन येवची तयारी दवरची पडटा. कित्याक केन्ना 8 जाण 10 जाण 4 जाण भितर येत सांगूं येना न्हू. सभापतीक न्हिदलेलो आसतना उठोन सुद्दां धांवपाची अशी परिस्थिती. तवडकर बाब, खूब फावटी पळयलां आमी. हे 8 जाण 4 जाण 10 जाण भितर येता पळय तेन्ना राती स्पिकर सराकूच जागरणां मारची पडटा. ह्या फुडें तुमी ओवरटायम बी घेया. बेश्टे एसेंब्लीन सकाळचे 4:30 मेरेन रातचे 2 मेरेन. कित्याक अशें समाज सेवा? तवडकर बाब, काणकोणा कितें नवीन खबर सांगा न्ही. काणकोण सारको भाग पळयल्यार अत्यंत सुंदर प्रदेश आसलो. म्हणजे एका तालुक्यांत तशें म्हणजे बीच मेळना आनी एका समुद्र मेळना आनी दोंगर मेळना, तर तसो काणकोण आसा. आनी खोला बीच निसर्गाचो अप्रतीम चमत्कार. अरे एका सायडीक सायें उदक, मदीं रेंव आनी दुसऱ्या सायडीक खारें उदक. खोला बीच काणकोणा खबर आहा न्ही. हे काणकोणा रिशफल आय मीन कॅबिनेट रिशफल केन्ना? नवीन मंत्री आनी खातें वांटप करपाक मातसो खूब कळाव जाता. पण ताका एक गती मेळपाक जाय कशें. आमी तेंच म्हणटा मातशें फास्ट करा. तुमकां अशें दिसना हे शहाजहान प्रकरणान गोविंद गावडेक खूब त्रास केले? त्रास जावं दी, पण त्रास जाल्यार सुद्दां जे आसा न्ही एक शहाजहानाचें प्रकरण आमकां कितें शिकयता सांग. शहाजहानाचें प्रकरण आमकां शिकयता की कोणाची बिलां कोणाच्याय नांवार फाडप नासता. पेडगांवचे शहाणे म्हजो गांव आनी तो म्हजो गांव आसा. अरे तुजो गांव काणकोण म्हणटालो मरे तूं. तुजो गांव पेडगांव. ओके, परत मेळया. पण तें ओवर टायमाचें याद दवर. बेश्टें 4 मेरेन 2 मेरेन बीन कळ्ळें तुका. मातशें सांग.